येवकार हा समृता खणगावकर, सुरेख पळयचे हेडलाइन्स। गोय अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरण कायद्याखाला पात्र लाभार्थ्या खातीर सरकार परतून अर्ज स्वीकारपाक करतले सुरवात। मुख्यमंत्र्यान दिली सभाघरात माहिती। सुमार 33,813 घरांक EHN दिल्ल्याचो माविनान केलो उल्लेख। रस्त्यावयल्या फोंडकुलांक लागून वाडल्यात अपघात। जीव गेल्या उपरांत संबंधित विभागाक येता कित्याक जाग। डोळे वाडत आशिल्ल्या अपघातांचेर थळाव्यांनी उक्तायला हुस्को। वेगान वचपी वाहनांचेर नियंत्रण करपा खातीर घालचे सिग्नल वा येरादारी पुलीस करचे तैनात, थळाव्यांचे गाराणे। उमेदीन सुरू जालो वास्कोचो दामोदर भजनी सप्ताह। भाविक भक्तगणांची पळोवपाक मेळ्ळी उपाट गर्दी। आणि आता ह्यो कोंकणी खबरो विस्तारात। गोय अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरण कायद्याखाला पात्र लाभार्थ्या खातीर सरकार परतून अर्ज स्वीकारपाक सुरवात करतले। तातूंत पात्र घर क्रमांक EHN आशिल्ल्याचोय आस्पाव आसा अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान सभाघरात दिली। वीज आणि उदकाची जोडणी मेळोवपाक EHN धारकांक येवपी आव्हानांविशीं चर्चा करताना पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होन सुमार 33,813 घरांक EHN दिल्यात असो उल्लेख केला। गरजेची बांधकाम परवानगी नासतना घरा बांधपी घरधन्यांक दिल्ले तात्पुरते घर क्रमांक जांचे कडेन EHN क्रमांक आसा तांकां वीज आणि उदकाची जोडणी दिवपाचे निर्देश पंचायतीक दितले अशें तांणी सांगले। स्पीकर सर, how agent specific एक तोडको काढता। I will see that a solution is there. As I said, tomorrow itself I am sending a circular. पण अनेकही सांगता, not only as far as EHN number is concerned, जे डायरेक्शन जायते पाटी गव्हर्नमेंट धाडटा परत तेजेर एक रेझोल्यूशन जाता। म्हणजे सपोज दे रिजेक्ट समथिंग, BDO पावर आसा, DOP पावर आसा, एडिशनल डायरेक्टर आसा, ती डिसिजनां इम्प्लिमेंट करपा जाय। तेजेर ते परत रेझोल्यूशन घेता आणि डिफाय करता गव्हर्नमेंट डिसिजन। हांव एकूच हावजा कडेन एक म्हणजे परवानगी घेवपाक सोदता। अशें जाता तेन्ना रिमिस ऑफ ड्युटी एंड डिसोबेईंग गव्हर्नमेंट तांकां सरपंच आसून दी पंच आसून दी काडपाचो पावर आमकां आसा, आमी काडटात। तेन्ना तुमी आमदार परत आमचे कडेन डेलिगेशन घेवन येनाका, केल्यार जाता सांग, मागीर तूं येनाका तांकां कित्याक काडले काय म्हूण। सेक्रेटरीक पयलीं हे कर, तुजो स्टाफ सेक्रेटरीचेर एक्शन घेता, सरपंचाचेरूय घेता। तेन्ना तुमी कोण मान्य आमदार आहा ते CM कडे वचनाका, मागीर CM म्हाका सांगपा लायनाका ते विड्रॉ कर म्हणून एक्शन। आमचेच आमदार येता स्पीकर सर। मजगती मुख्यमंत्र्यान हे विशीं विधानसभेत कितें म्हळें पळयात। कित्याक हे जे EHN नंबराचो डेटा जो दिल्लो ताजो मिसयूज केलो BDOनी, मिसयूज केलो सेक्रेटरीनी। स्पीकर सर, आता खंयची गॅरंटी आहा हे ऑब्जेक्ट जावचो ना म्हणून? स्पीकर सर, ऑब्जेक्ट करता हेजेर खंयच्याच सेक्रेटरीन EHNचा नंबराचो डेटा हायकोर्टाक धाडूंक ना। बाब विजय सरदेसाय हायकोर्टाक डेटा न्ही, तो हायकोर्टाक ऑर्डर येतकर तो डेटा जो आशिल्लो ताजेर तांकां मेळ्ळें न्ही तूं इलिगल आहा म्हणून। स्पीकर सर, हायकोर्टाची ऑर्डर आणि EHN नंबर हितूर तो कन्फ्युजन करता। हायकोर्टाची ऑर्डर जी आसा ती स्ट्रिक्टली नॅशनल हायवे, स्टेट हायवे आणि डिस्ट्रिक्ट हायवे, ओके, ह्या तीन विषया खातीरच आसा। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड म्हणटा तो, मेजर डिस्ट्रिक्ट तीनच रोड इज अ proposed road in the RP. It is not existing. म्हणून सांगता मागीर EHN ताका लागता। स्पीकर सर, आम्ही क्लियर कट, हांव पंचायत मिनिस्टर आणि पयर बसून म्हणजे क्लियर कट सगळ्या सेक्रेटरीज आहा पळय न्ही आणि COs ऑफ द म्युनिसिपालिटी हांकां ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिला, हायकोर्टाच्या ऑर्डरीचो मिसयूज करूं नाकात आणि कोणाकूय लेटरां काडूं नाकात। फक्त हे तीन रस्ते जे आसा, एक इट इज नॅशनल हायवे, स्टेट हायवे आणि मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, हाका तेकून आता कोणाचे इल्लिगल आयला ते म्हणून आम्ही पयरचो 1972चो सर्क्युलर तेकाच लागून काडलो। जर बरे रस्त्याक तेकोन जरी घर असले, एका मिटराचेर जर असले, तेजेर जर रिजनल प्लॅनाचेर तेजो प्लॅन आसा जाल्यार तेका लेटर काडू शकना। दॅट इज नॉट इल्लिगल। 72 जाले ते 70 त्याच्या उपरांतचे सुद्धा मागीर बिल जे हाडला रेग्युलरायझेशन जे बाबूशान काल हे केला, लेबल केला, तातून तो आनी तांकां रिलॅक्सेशन दिता। हांव ताजेर कांय उलयना, आय एम नॉट डिस्कसिंग दॅट। EHNचो नंबर हायकोर्टाचो एका येना। सर, EHN हाडून फायदो कितें जालो सांग म्हाका आता। EHN तुम्ही 2021 हाडले, आज EHNचो ताजो प्रश्न कित्याक आहा
कित्याक तेन्नाच्यान आज मेरेन फायदो कितें जालो ते 33,000 लोकांक सांग म्हाका. पिका सर EHN हाडल्या उपरांत तांकां एक म्हणजे स्वता पंचायतीक हाऊस टॅक्स पे करपाक लागले, गार्बेज टॅक्स पे करपाक लागले आणि EHN हाडल्या उपरांत त्यांच्या घराक जे स्वताच्या जमनीन खंयचेच डॉक्युमेंट घेयनासतर ज्यांच्यानी घर बांधलेले ताका आपलो पयलो घर नंबर मेळ्ळो. जेणी स्वता जमीन घेवन जे घर बांधला गांवांत ताका रोकाच्या अंडर एप्लाय करपाक ताका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर. फोंडकुलांनी बळी वचपाचें प्रमाण वाडत आसा. जीव गेल्या उपरांत संबंधीत विभागाक जाग येता. लोक बॉब मारतात पूण खंयचे कडेन कांय ना. मजगती धवळी महामार्गाचेर वाडत आशिल्ल्या अपघाताचेर थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. वेगान वचपी वाहनाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर सिग्नल घालचे वा येरादारी पुलीस तैनात करचे थळावे मागतात. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. स्पॉट जो आसा तो सत्यनारायण देवळा कडेन स्पॉट आसा देवळे आनी हो स्पॉट जो डेंजर आसा कित्याक दोनी सायडीक सर्वीस रोड आसा, वयल्यान रोड गेल्लो आसा. हे सर्वीस रोडाचेर जेन्ना गाडी येता भायर ती जर फास्ट आयली जाल्यार ह्या वटेन कोण येता तर कांयच कळना. जेन्ना काल अशें जालें की संतोष नायक जो ह्या वटेच्यान गाडी घेवन आपलो बोरी वतालो आनी ती वॅगनर जी आसली ती बीन ती बोरीच वताली पूण ती इतली फास्ट आयली, ती भरपूर फास्ट आयली आनी हाका ठुक्कर दिवन ती हिट एंड रन करून धांवली. पूण ताका अशें म्हणटात की बोरी धरलो. पूण अशी जेन्ना एक्सिडेंट हांगा जाता की हांगा कितें तरी प्रिकॉशन घेवपाकच जाय. ते स्पीड ब्रेकर आसा ते बेश्टे रमलॉस घातले आसा, ते रमलॉस घातले जाल्यार गाडी तशी फास्ट कमी जायना स्पीड, ती फास्टच वता. तेन्ना हांगा लोकांची डिमांड आसा की हांगा व्हडले स्पीड ब्रेकर घालचे अशें लोकांचो डिमांड आसा. दुसरे म्हणल्यार जेन्ना हांगा सायनबोर्ड बी कांयच ना, ती सायनबोर्ड जायो, सायनबोर्डाक लागून प्रॉब्लमूच जावपाक शकता अशें बी जाता. हो तेवढे सिग्नल कितें तरी आसपाक जाय अशें लोकांचो डिमांड आसा. मजगती काल जाल्ल्या अपघातात वेगान वचपी कारीन ह्याच सर्व्हिस रस्त्यार स्कुटरीक नेटान धपको दिल्ल्यान 2 जाण जखमी जाल्ले. कार चालक सोरो पिवन गाडी धांवडायतालो खंय. अशा घडणुकांनी वाड जाल्ल्यान थळाव्यांनी खर हुस्को उक्तायला तशेंच खर कारवाई करपाची मागणी केल्या. काल जो हांगा एक्सिडेंट जालो तो बाब संतोष नायक तशीच तेजी मिसेस सुमित्रा नायक ही दोगां इंजर्ड आसा. संतोष नायक फोंडा ID हॉस्पिटलान आसा, तशीच तेजी मिसेस सुमित्रा नायक ही ताजे पांय फ्रॅक्चर जाल्लो आसा आनी तिची पांय खूब क्रॅक गेल्ले आसा. तेन्ना तिका आतां पांयाक फाल्यां तिचें ऑपरेशन आहा, ती GMCक एडमीट आसा. आयज जो वेगानार कोण वागले म्हणटाने जी तांकां फाटल्यान हाडून जी गाडी मारल्या वेगानार, काही लोक म्हणटा की तो टेन्शनान आसा म्हणून. जरी तो टेन्शनान आसलो तरी तो सोरो भरपूर पिल्लो आशिल्लो कारणान हो एक्सिडेंट काल जालो. असल्या मनशाचेर टेन्शनान आसले म्हणून तांकां गाडी चलोवप नासता. जो सोरो पिवन असो मनीस जे गाडी चलयता कोणाची केन्ना झात येवपाक शकता. असल्या मनशाचेर जे सोरो पिवन जे गाडी चलयल्या मनशाचेर पुलिशेन खर कारवाई करची तेंचेर आनी तांकां असले मनशाक अरेस्ट करचे. सेफ्टी कितें प्रिकॉशन घेवन हेजे फुडें असो एक्सिडेंट जावचो न्हू त्या खातीर आमी इतकेंच मागता गव्हर्मेंटान ते दखल घेवन काम कितें सेफ्टी प्रिकॉशन घेवन मेन सेफ्टी. म्हाजें नांव विनय सत्तरकर आनी तो एक्सिडेंट जालो म्हाजें नांव सुनील. तो जाला सर्वीस रोडार. एक्चुली इतकी स्पीड मारपाक गरज नाशिल्ली. त्या वेगनार कोण गाडी आसा पळय तेणी इतकी स्पीड मारल्या पळय. कित्याक स्पीड मारल्या तेका थंय कांय हें ना, स्पीड लिमीट बी कांय मारलेलो ना थंय. ते जाय तशें येवन आपले हेका स्पिडीर वयता. एक्चुली ती स्पीड लिमीट आसपाक जाय. 4 रस्ते आसता तेन्ना तुवें गाडी रावूनच मागीर सायडीन पळोवन वचपाक जाय. पण तेणी कितें केलां, आपल्या घोव वचपाक जाय, कितें करपाक जाय, फाटीं फुडें कोणालो दुसऱ्यालो विचार करूं ना. तेणी आपूण आपल्यालें काम जातलें पण मारून तो रावना थंय मनीस. मेन कितें आशिल्लें आपली मनीसपणां दाखोवपाक तेणी थंय रावन तांकां तरी हॉस्पिटलान हाडून पावोवपाक आशिल्लें. पण ते तसलें कांय करून तेणी तो धांवलो थंयच्यान. धांवन मागीर ताका पुलिसांनी धरला आनी तांकां थंय सांडून गव्हर्मेंटा कडेन इतकें मागता जो एक्सिडेंट जायत आहा, ह्या रोडार एक्सिडेंट जायत आहा कारणान कितें तरी हे सिग्नल आतां हे 4 रोड आहा ते थंय कोणी ते ट्रॅफीक पुलीस दवरपाचो हे आमी मागणी करता. कित्याक हेजे फुडें एक्सिडेंट जावचें न्हू त्या खातीर. उसगांव तिस्क वाठारात राजाराम ह्या 52 वर्साच्या दादल्याचो रस्त्यार पडिल्ल्या फोंडकुलान बळी घेतलो. आता हो खड्डो पुरोवपाचें काम चल्ला. संबंधीत विभाग बळींची वाट पळयता काय कितें? लोकांचे जीव गेल्या उपरांतच तांकां जाग येता व्हय? ही परंपरा आनी कितलो तेंप चलतली? राज्यांतली फोंडकुलां आनी कितले बळी घेतली? ह्या सगळ्या प्रश्नांनी लोकांच्या माथ्यार आटयो घातल्यात. जे असे खड्डे आसा जे कोण अनवळखी मनीस आसा थंय येवन पडटा आनी
हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता PWD खाडे प्रमोद सावंता कडेन आसा हांव तेंच्या जे कोण मिनिस्ट्री हे आसा कोण इंजिनियर आसा तेंचे खेस्त कारभार जावंक जाय कारण हे जेन्ना काम जाता तेन्ना कंप्लीट जाल्या नंतर ताका दामोर घालप हे तेंचे हे आसा तांकां ह्या डिपार्टमेंटाचे निग्लिजन्सीचे लागून तांकां एक मेमो दिवपाची मेमो दिल्यारूच सगळे एरियेचे कोण JEB आसा पळय न्ही ते जाग्यार येतले. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान राज्यांतल्या कितल्याशाच खेळा संघटनांक निधी दिवपाक कळाव जाल्ल्यान हुस्को उक्तायला. सध्या खेळा खाते मुख्यमंत्र्याकडेन आशिल्ल्यान विजय हाणें निधीच्या वांटपाचेर कळाव जाल्ल्यान टिका केली आनी हालींच्या राष्ट्रीय खेळा सर्तींनी गोंयच्या निराशाजनक निकालाचे श्रेय अर्थीक मजत मेळूंक नाशिल्ल्याचेय सांगले. मुखेलमंत्री नवो आहा हे पोर्टफोलियोक म्हणजे एक मातसो पोर्टफोलियो नवो आहा पोर्टफोलियोक नवो आहा. स्पीकर सर मातसो एक बॅकग्रावंड दिता. गोंयांत जेन्ना नॅशनल गेम्स जाल्यो तेन्ना खूब आमच्यो म्हणल्यार ह्यो क्वॉलिफाय जाल्यो डिसिप्लिनान आनी खूब एवॉर्डां मेळ्ळी आनी स्पीकर सर एक दीस हांवें म्हणलें की भाड्या बैल खूब हाडले म्हूण ती एवॉर्डां खूब मेळ्ळी. रोखडेच दुसऱ्या वर्सा उत्तराखंड म्हणून जालें आनी स्पीकर सर थंय आमी फक्त 11 मेडलां घेतली आनी 19 डिसिप्लिनान क्वॉलिफाय जाले. स्पीकर सर हांवें खूब प्रश्न विचारल्या कितें करता इयर वायज हे ते एनेक्शर बी तांणी खूब उत्तरां दिल्लीं आहा. हांव डायरेक्ट असो येता स्पीकर सर की जंय तूं सपोर्ट करता जंय तुका एवॉर्डां आयिल्लीं जाय थंय तूं त्या असोसिएशनाक ग्रांट्स दिता आनी सपोर्ट करता. जर तूं पयशेच तांकां दिना जाल्यार तुका रिजल्ट मेळना अशें हांव म्हणटा. स्पीकर सर मुखेलमंत्र्यान 15 दीस पयलीं बरें फंक्शन बी केलें मंत्रालयान फोटो बी आयला सगळे हे कोट बीट मारून सगळ्यांक हें केलें आनी तांचे सगळ्यांचे ग्रांट आपूण फारीक करता म्हणलें. खूब जाणांचे ग्रांट तुवें फारीक करूंक ना. हांव तुमकां एक सादें सांगता स्पीकर सर आनी एक उत्सुकता अशी आहा गोवा एथलेटीक असोसिएशन तातूंत 115 बेनिफिशरीज आहा 2024-25 म्हणून ग्रांट एलोटेड 0. एमेच्युअर बॉक्सिंग असोसिएशन म्हाका दिसता रोहन घोटो बॉक्सिंगाक आहलो न्ही 21 बेनिफिशरी आहा. चेस 7 आहा. सेपाक टकराव म्हणटा 14 आहा. शूटिंग बॉल 12 आहा. सुपर बॉडीज पावर लिफ्टिंग 36 आहा. ग्रांट 0. अदर हँड योगासना बेनिफिशरी 0 आहा पूण ग्रांट दिला 1 लाख. वुशू असोसिएशन म्हणून 7.5 लाख दिला. पेंचाक सिलाट म्हणून आहा 23 लाख दिला. जिमनॅस्टिक असोसिएशन 27 लाख दिल्या. बेनिफिशरी 0 आहा म्हणून एज पर युअर रिप्लाय. फुटबॉलाची परिस्थिती पळय स्पीकर सर फुटबॉलाक दिवपाचे आशिल्ले गेले 4 वर्सांत ग्रांट 72 लॅक्स. मुखेलमंत्र्यान जेन्ना दिता म्हूण सांगले सगळे अर्ध दिता म्हणले थंय तांकां दिले फक्त 2.5 लाख. 72 दिले 2.5 15 दीस पयलीं स्पीकर सर. आनी तांचे जर पेंडींग पळयलें जाल्यार 11 कोटी 51 लाख रुपया तांचे पेंडींग आहा. संतोष ट्रॉफी केली तांणी 23 वुमन्स नॅशनल केली डुलेट टर्फ केलो एन्युअल मेंटेनन्स ग्रांट तांचो उरलो. सो हे जर सगळें पळयलें जाल्यार स्टेट स्पोर्टाक आमी पयशे दिनात. सादो प्रश्न आहा हे कित्याक पयशे पेंडींग दवरल्या ते कित्याक तुमी रिलीज करना. ताका जाप दितना मुख्यमंत्र्यान पेंटिंगांत तांत्रीक अडचणीक लागून कळाव जाल्ल्याचें स्पश्ट केलें आनी जायत्या संघटनांनी पयलींच अनुदान मेळयलां हाचेर भर दिलो. जाणी आपले उपेग दाखले सादर केल्यात तांकां निधी दितले आनी फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर प्रक्रिया निश्चित जातली हाची हमी तांणी दिली. पण हांवें मुद्दामून ताका कळपा खातीर सांगता म्हाका जें उत्तर म्हज्या डिपार्टमेंटा कडल्यान मेळ्ळां तो जे म्हणजे ते पॅनकेक सल्ट मरे ताका तो पार्टिसिपंटूच ना म्हणटालो पळय न्ही तितूर खरें म्हणजे आमी नॅशनल गेम्सान आमी मेडलूय घेतल्या. पार्टिसिपंट ना अशें जावंक शकना कदाचित प्रिंटींग मिस्टेक आसूं शकता. प्रिंटींग मिस्टेक आसूं शकता. मेडल सांगला ते भशेन ते तरी तुमी करा म्हणजे प्रिंटींग हांव करूं आतां. हांव तो म्हणून म्हटलें कदाचित हांवें त्या खातीर म्हटलें प्रिंटींग मिस्टेक आसूं शकता कारण 16 मेडल आमी त्याच हितून स्पोर्ट्सान घेतले. ओके ते एक जालें. दुसरें त्यांनी जी बाकीचे सगळे जे सांगले पळय न्ही जेणी युटिलायझेशन सर्टिफिकेट आपली फाटले फंड्स घेतलेली दिवंक ना
तांकां मात्र पयशे आमी फाटले फावटी दिवंक ना. तांकां आव्हान केलां की तेंच्यांनी युटिलायझेशन सर्टिफिकेट सबमीट करची. सगळ्या जाणांक आमी तेंचे उरलेले पयशे जे आहा पळय न्हू ते दितले. ओके. रिगार्डिंग द सेम केस विथ फुटबॉलाचे थोडे युटिलायझेशन सर्टिफिकेट तेंच्यांनी दिवंक ना. हांवें चेक केले स्पीकर सर हे दिले तुजो फ्रेंड सर्टिफिकेट हांवें चेक केला. ताजे कडच्यान तुका मेळा दिसता. ना हांवें मुद्दाम ताजे कडेन घेतला लिस्ट आनी स्पीकर सर तें फिगर आयकलें जाल्यार 11,51,00,000. तो मातसो ताण पार्टी आहा म्हणटा कोता येता आसत पूण गोंयचो स्टेट स्पोर्ट तो तुगे फ्रेंड मातो स्पीकर सर हांव एक्झॅक्टली फिगर घेता. फुटबॉलाकूय कितें दिवपाचें उरल्या आनी ज्या एसोसिएशनाक कितें पयशे दिवपाचे उरल्या पळय न्ही ज्यांच्यांनी युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिल्या सबमीट केल्या पळय न्ही तितक्या जाणांचे पयशे जे आहा पळय न्ही ते फुडल्या मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 2 म्हयन्या भितर रिलीज करता. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक, सुभाशीश गोवेकर आनी मुझैफ शेख. गोंयांत 2 जिल्ले आसात. आता नवो 3रो जिल्लो करपाचो सरकाराचो विचार चल्ला. हाका आमचो विरोध ना, पूण ह्या 3ऱ्या जिल्ल्यांत काणकोण आस्पावन घेवचे न्हय. काणकोणा सावन मडगांव लागीं आसा न्हू कुडचडे. हो प्रस्न सरकारान बेगोबेग तडीक लावचो, नाजाल्यार काणकोणकारांनी आंदोलनाची शिटकावणी दिल्या. गोंयांत सध्या 3रो जिल्ल्याचो मुद्दो बरोच गाजत आसा. लोकांच्यो आरत्यो परत्यो प्रतिक्रिया येत आसात. सांगें, धारबांदोडा, केपें आनी काणकोण ह्या 4 तालुक्यांचो आस्पाव करपी 3रो जिल्लो स्थापन करपाक राज्य मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. ह्या नव्या जिल्ल्याचे प्रस्तावित मुख्यालय केपें तालुक्यांतल्या कुडचडे हांगा आसपाची येवजण आशिल्ल्याची अफवा पातळ्ळा. प्रशासकीय कामा खातीर नवो जिल्लो तयार करपाचो सरकाराचो विचार आसा, पूण हाका काणकोणकारांनी खर विरोध केला. आमकां काणकोणच्यान मडगांव लागीं आसा न्हू कुडचडे. सरकारान लोकांचे हाल करचे न्हय. सरकारान स्थापन केल्ले समितीक गोंयचे कितें खबर आसा? हे लोक कोण? हातूंत जाणकार आसा कोण? तिडकिल्ल्या काणकोणकारांचो प्रस्न. लोकसंख्येचो एक जिल्लो आसा आनी गोंयांत 2 जिल्ले आसतना 3री जिल्ल्याची गरज म्हणजे पयली गोष्ट. आनी जी समिती काडला ती नांव म्हाका खबर ना, आमच्या मागून दाखयली जेंकां गोंयचो जिल्लो 3रो जिल्लो तयार करपा खातीर जे भाग जे तालुके जे मतदारसंघ दिल्ले येता तेजो त्या जिल्ल्याचो इतिहास, भूगोल, शिक्षण हाचे संबंदी कितें म्हायती आसता कितें ते लोक कोण तरी चीफ सेक्रेटरी, कोण तरी जॉयंट सेक्रेटरी, कोण तरी आनी कोण खरें म्हणून जाल्यार जिल्ल्याचे संबंदी जर विचार करपा जाय ह्या भागाचे कोणी जे पळय जाणकार आसा, जाणकार म्हणल्यार सदस्य जाणकार त्या लोकांक घेवन हो सरकारान निर्णय घेवपाचो. विरोध ना आमचो. स्पष्टपणे सांगपा म्हणल्यार सरकारान पळय 3रो जिल्लो करपाचो जो प्रयत्न केला किंवा तेजी जी विचारसरणी आसा पळय न्ही तांचेर आमकां विरोध ना, पूण त्या जिल्ल्याक काणकोण समावेश करचो अशें आमचो विरोध आसा. काणकोणकार त्या जिल्ल्यान आसा. कारण कशें आसा की काणकोणच्या आनी मडगांवची कनेक्टिविटी जी आसा न्ही पयली पासून आसा. ती शैक्षणीक कनेक्टिविटी आसूं, एडमिनिस्ट्रेशन आसूं, कोर्टाचें आसूं, शॉपिंग आसूं, बार्बी टुरिजम आसूं. कारण काणकोण हो बेल्ट आसा न्ही फूल टुरिजमाचो बेल्ट. खुबशे आमच्या टुरिजमाचे डिपेंड आसले ते भुरगे हे मडगांवचे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसाचे ते हे आसता डिपेंड आसतात. ताका लागून काणकोण त्या जिल्ल्याक समावेश करनासतना काणकोण हो फक्त मडगांव जो आसा आयज पर्यंत आमचे चालू आसा तशेंच उरचो असो आमचो डिमांड आसा. हेडक्वॉर्टर कुडचडे करचे न्ही म्हणटात. हेडक्वॉर्टर कुडचड नाका आमकां कित्याक ती कनेक्टिविटीच नाका. सामान्य मनीस समज जर बसीचेर काणकोणसान मडगांव वता तिकेटीचो आनी जेवणाचो खर्च घेवन ताका 200 रुपयान तांकां काम जाता. पूण आयज समज आतां कुडचड्यार वचपा जाय त्याच मनशाक गाडी काडून ताका 1,000 रुपया खर्च येतलो. ह्या लोकांचे फायनान्शियल बर्डन कित्याक लागून? ताका लागून आमकां तुमी जिल्ली करात, 3 करात किंवा 4 करात, तांचेर आमकां आक्षेप ना. पूण काणकोणकारांक त्या जिल्ल्याक घालना आसतना काणकोण हो मडगांव पासून आसा पयसान तसोच करूं अशी आमची एक मागणी आसा. ह्या विशयाचेर जर सरकार आयकन जाल्यार आतां तुमी उलयला काय लोक की काणकोणा आंदोलन सुद्दां जावपाक शकता. काणकोणकारांचो आयज म्हळ्यार जो मूलभूत जो एक अंग भाग जो आसा तो आंदोलनच आसा. कारण आयज म्हळ्यार इतिहास असो आसा की काणकोणकारांक आंदोलन केले शिवाय आयज म्हळ्यार कांयच मेळना, रस्त्यार आयले शिवाय कांयच मेळना आनी आमी प्रूव करून दाखयलें आसा आनी ते यशस्वी केल्लें आसा. ताका लागून समज ह्या गोष्टीक सरकार समज आयकना जाल्यार आमी तें आंदोलन सुद्दां करपाची आमची तयारी आसा. जाहीर सभा आमी मडगांव हांगा काणकोण घेतल्याच बस स्टँडाचेर. त्याच बरोबर आमी एक अपील करतात काणकोणच्या सगळ्या पंचायतीक की तांच्या इन्क्लुजनाच्या बाबतीत तांणी एक रिझोल्युशन घेवचें की तांकां थंय ते जर कन्विन्स आसा जर जायत जाल्यार तांकां थंय वचपा ना जर जायत जाल्यार त्या प्रत्येक पंचायतीन रिझोल्युशन घेवचें. दुसरें आमी मागतात ही जी कमिटी आहा
ऑर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटांनी प्रत्येक पंचायत वायज येवन मिटींग घेवची आनी सांगचे आमकां की वॉट इज द युजफुलनेस ऑफ दीस न्यू डिस्ट्रिक्ट आनी इन्क्लुजन ऑफ काणकोणा इन दॅट डिस्ट्रिक्ट. सो तुम्ही गोंया भितर जेन्ना एक असो डिस्ट्रिक्ट करतात तेन्ना ह्या सगळ्या मेंबरांनी काणकोण खंय आसा तें खबर आहा तांकां? काणकोणची टोपोग्राफी खबर आसा तांकां? काणकोणा खोतीगांव खंय आसा, गांवडोंगरी खंय आसा, खोला खंय आसा, श्रीस्थळ खंय आसा, कोळे खंय आसा, हें कितें खबर आहा तांकां? ऑर दे हॅव कम आउट विथ दिस सजेशन, खंय तरी एक AC ऑफिसाक बसून तांणी हें केलां आनी आमकां काडला आनी त्या हेतू भितर घातला. पूण जो वेळ पर्यंत सरकार आमकां येवन कन्विन्स करना की ह्या डिस्ट्रिक्टा भितर काणकोणकार कित्याक, तो वेळ पर्यंत आमी हें मानून घेवपाचें ना. अदरवायज वी विल अपोज दिस डिसिजन ऑफ द गव्हर्नमेंट टू द एंड. आंदोलन सामकें आंदोलन म्हळ्यार काणकोणकार आर फेमस फॉर आंदोलन. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी मुजेफ शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. वास्कोच्या फामाद दामोदर भजनी सप्तकाक सुरवात जाल्या. 126व्या वर्सुकी दामोदर भजनी सप्ताक बुधवारच्यान सुरवात जाली. भक्तांची उपाट गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी. पळोवया काय भक्तिमय खीण. वर्ष पद्धतीप्रमाणे नारळ दवरून सप्ताची सुरवात केली आणि भटातर्फे सगळ्या गांवकाराच्या भल्यासाठी सांगणे करून घेतली आहे. त्याप्रमाणे ह्या वर्सा आम्ही 126 वर्सां सेलिब्रेट करतात. वर्साचो सप्ताहाच्यान सुरू जाता. आमच्या एकूच आव्हान हा सगळ्या लोकांक, वास्कोचे भक्त प्लस गोंयचे भायर आमी वास्कोचे भायरचे भक्त तांणी जसो टायम मेळटा तसो येवन दर्शन घेवन वचचें. कित्याक फाल्यां दनपारपर्यंत आसा, फाल्यां सांजचे पसून आयले जाता. पूण गर्दी करनासतना प्रत्येकानी आपली लायनीन उबे रावन दर्शन घेवन वचूंक शकता. आणि बाकीचे कार्यक्रम सगळे तुमकां खबर आहा, प्रत्येक समाजान गाणी दवरल्या सांजचे सुरू जाता. ते पार आसतले. त्या भायर एटमॉस्फियर सगळें फेस्टीव एटमॉस्फियर एंटायर वास्को. ऑल्दो द टेंपल इज इन वन एरिया, सगळ्या वास्कोच्या सिटीचेच हें बदलता बऱ्या 2 दिसां खातीर. आनी ते आतां एक 7-8 दीस उरतले तशेंच. अंदू आमच्या श्री दामोदर भजनी सप्तकाक ही 126 वर्सां आमी मनयतात. त्या नदरेंतल्यान अंदू वर्सा जे आसा थोडे आमी बदल केले आनी म्हाका दिसता आतां ऑलरेडी भजनाक सुरवात जाल्ली आसा. सगळ्यान पयलीं म्हणटा तो आमी देवळांतलो जो क्रावड जातालो, गर्दी जाताली, ती गर्दी आमी कांय प्रमाणात कमी करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. तेतून आमकां खुबशें यश आयलां. आनी तेच बरोबर आमकां आमचे सावथ गोवा कलेक्टर, ते बरोबर DIG आनी मागीर वास्कोचे DYSP, आमचे डेप्युटी कलेक्टर भगवान करमली, सगळ्यांनी मेळून फाटले जवळ जवळ आमी 15-20 दीस एकामेका कडेन कॉर्डिनेट करून आमी हें काम केलें. तेज्या खातीर म्हाका दिसता तेंचे आमकां बरे गायडलायन्स मेळ्ळ्या आनी तेज्या खातीर एक सिस्टमेटीक हांवें एक सिस्टम करपाचो प्रयत्न केलो जेणे करून लोकांक त्रास जावपा जायना. सगळ्यान पयलीं म्हणटा तो देवळांतलो आमी जो क्रावड आसा तो उत्सव समितीन कमी करपाचो प्रयत्न केलो आनी तो कमी करपाक आमी यशस्वी जाले. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकर आनी अरुण नाईक. बुधवार चडसो सुको आशिल्लो. जरी सकाळी थोडो सुर्याचो उजवाड आसलो तरी कांय सुवातांनी पावस पडपाची म्हायती मेळ्ळी.
हवामानाची पद्दत 5 ऑगस्ट मेरेन तिगून उरतली अशें अदमास आसा. ताजे भायर अदमास अनिश्चित उरला. तरी लेगीत पुराय काळात हलको पावस पडपाची शक्यताय आसा. बिरेस्तारा सकाळी नितळ मळबास सुरवात जावपाची शक्यताय आसा. उपरांत सांजवेळा मेरेन परतून कुपां दाटपाची शक्यताय आसा. सध्या गोंयभर थंड वारें व्हांवता. ताका लागून परिस्थिती सौम्य दवरपाक मजत जातली. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आनी 26 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. बुधवारा नितळ मळब. बेरेस्तारा लेगीत सुके हवामान. कांय सुवातांनी ढगाळ मळब. 5 ऑगस्ट मेरेन खासा अलर्ट ना. पावसाची शिरशीर चालूच. घेवची जतनाय IMDचो सल्लो. बिरेस्तारचे तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आनी 26 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.